नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साष्टकारी कार्यावळीक तुमचो येवकार. काल आमी ह्या कार्यावळीक गोंयांत आम आदमी पार्टी आनी काँग्रेस हांणी एकठांय येवन फुडली वेंचणूक लडोवपाक जाय काय कितें हाचेर चर्चा करपाक आमचे राजकीय विश्लेशक लिओफाद अल्मेदा कुतिनो हांकां आपयिल्ले आनी ह्याच विशयाचेर आतां आमी चर्चा करपाक आम आदमी पक्षाचे गोंयचे वर्किंग प्रेसिडेंट जर्सन गोम्स हांकां आपयला. जर्सन येवकार तुका. जर्सन सद्याक एक बोवाल जालो की आम आदमी पार्टी दिल्लीक इतले सकयल देवपाचें कारण कितें काय म्हणून तूं दिल्लीक गेल्लो, तूं सगळी टीम गेल्ली, सो तुका फर्स्ट हँड रिपोर्ट खबर आसतलो म्हूण तुका हांव विचारता की आमच्या लोकांक आवडटलें की दोनदा इतले सामकें थंपींग मेजॉरिटीन येवपी पार्टी ह्या फावटी इतली सकयल कशी देंवली काय म्हणून. पळय सद्या देव बरो कर म्हणटका हांव म्हाका तुगे सेशनान तुवें आपयलें म्हूण आमी दिल्लीन गेले तेन्ना आमी म्हाका डिफरंट हें दिल्लें पार्टीन रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिल्ल्यो आनी आमी एक सर्वेचो एक म्हाका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आसलेली. सो हांवें म्हजो रिपोर्ट दिल्लो थिंग तेन्ना आनी कितें आसलेलें हे पयलीं आमी दोन पार्टी मोठ्ठे संख्येन जिंकलेले 60 पार केल्ले आनी हे पावटी जेन्ना हे टर्माक पयलें म्हणटा कोवीड येयलें. कोविडाक त्रास जाले. कोवीड जातूच MCD इलेक्शन जाल्लें आनी MCD इलेक्शनाकूय हांव काम करतालो, दिल्लीक काम करतालो. तेन्ना देखून लोकांचो जायत हें आसलेलो आपाक. मागीर ते जेलींत पडले आमचे टॉप लिडर्सांक सगल्यांक धाडले. सो आमकां काम करपाक तेमी कशें दिवंक ना. एंड this time Aam Aadmi was fighting with different, not just opposition parties, also was fighting the agencies like ED, even the election commission, and सगळ्यांकडे ते झगडटाले. And this time it was very difficult. We knew, the party knew it was tough. That's why we were against the wall. We were literally fighting वॉलार मारून म्हणटा ते भाशेन आमकां चान्स नासलो. आनी this is the same reason आमी गोंयांतसून आमचे वॉलंटियर्स बी गेले. लास्ट इलेक्शना आमचे गोंयचे वॉलंटियर बी तशें करून वचोना. सो वी न्यू इट वॉज व्हेरी टफ इलेक्शन एंड आय मस्ट से कॉंग्रेच्युलेट BJP म्हणटा कित्याक तांणी तो प्लॅन केल्लो, षडयंत्र रचलोलें तें तेंगे सक्सेसफूल जालें. ना पूण तुमी जर म्हणटा इफ यू आर नोईंग दॅट दिस टायम इट वील बी टफ फॉर यू, देन वाय यू हॅव नॉट अलायन विथ काँग्रेस पार्टी. अलायन विथ काँग्रेस पार्टी चोय जेन्ना हरियाणा इलेक्शन येयलें आनी हेच रुमांत हांवें तुका सांगलां तेन्ना हरियाणा इलेक्शन जालें तेन्ना आमचे 5 लिडर वेंट फॉर टॉक्स विथ काँग्रेस. दॅट इज आतिशी मॅडम, मागीर आमचो संदीप पाठक, राघव चड्डा, मागीर संजय सिंग आनी स्वराज भद्राज. सो तांकां तेणी 10 सीट्स मागलेली पयलीं आम आदमी पार्टीन आनी 10 सीट मागले तेन्ना तांणी म्हळ्यार ना आमी तुका 5 दिता. सो तेन्ना 5 दिता तेन्ना आम आदमीचे पार्टी तांणी सांगलें गिव अस टायम, वी वील डिस्कस. दे केम आउट ऑफ द कॉन्फरन्स रूम, दे डिस्कस्ड एंड वेंट बॅक एंड then okay we accept your 5 म्हणलें. But the offer that was given by Congress for 5 seats, it took them 48 hours to tell them no, आमी तुका 5 3 दिता. सो हिंगा तेणी आम आदमीच्या लिडरशिपाक ह्युमिलेट केल्लें. तेन्ना अरविंद केजरीवाल वॉज इन द जेल द टायम. सो हो तांकां राग सारको म्हळ्यार कित्याक आतां जाय जावं म्हणटा अरविंद केजरीवालान नाक म्हणलें मग दिल्लीक. Everybody says Arvind should have taken the help of Congress. Fine. Same thing. No, even to get results check. If you are with the Congress, you would have been in a position to form the government. Same thing in Haryana, no? Haryana being a big brother, they had to take Aam Aadmi along with you, no? तेमी आतां लोकसभाक अलायन्स जाले आमचे आनी लोकसभाचो अलायन्स आनी परिणाम सगळ्यांक चोयलो. क्लासीक एग्जाम्पल सावथ गोवा. South Goa तर आम बराबर येना जाल्यार that if that hope was not given to the people would have not voted. People wouldn't come out to vote also, no? Okay. काल आमी हांव आनीक लिओफाद अल्मेदा जेन्ना उलयताले तेन्ना होच डिस्कस करताले आमी. इतले जेन्ना एग्जाम्पल्स आसतात तेन्ना पार्टी लिडर्स आसा तांच्यो इगोज कित्याक मदीं येता आनी वाय दे हॅव नॉट मिन्स
इगो कुशीन दवरून डिसिजन कित्याक घेनात काय म्हणून इट इज नॉट फ्रॉम युअर सायड ऑल्सो, इट इज ऑल्सो फ्रॉम द काँग्रेस सायड. इगो सोड. फर्स्ट थिंग वी नीड टू लर्न फ्रॉम आर मिस्टेक्स. जी आयज आमी मिस्टेक करता फाल्यां आमी करेक्ट करपाक जाय. आय गिव वन क्लासीक एग्जांपल इज आम आदमी पार्टी 2017 आयिल्ले तेन्ना आमी तोपी घालून भोंवताले सारकें. लोक येता तोपीवाल म्हणटा आमचो लोक बायल्यांक बोगले दोनांक गाठी म्हणटाय. सो आमचो एक वॉलंटियर गॅवी म्हणून हांव मुद्दम सांगता आनी आपणाक खूद देस्पेस करून तांणी कॅप्स डिझायन केली. एंड इफ यू सी वी आर वेरिंग ब्लू कॅप्स. ती तो गॅवी म्हणटा आमचो एक वॉलंटियर चिंचोणचो ताणें डिझायन केल्ली. एंड दॅट हॅज बीन कॅचिंग अप एवरीवेअर नाव, इन्क्लुडींग सम अदर स्टेट्स ऑल्सो आर नाव युजींग इट. अदर स्टेट्स आर ऑल्सो युजींग दोज कॅप्स. ताचो परिणाम आमकां एपाट जालो. पीपल स्टार्टेड टू एक्सेप्ट. तोपीवाल म्हणपाक बंद जाले आमकां. सो दीज आर स्मॉल मिस्टेक्स यू हॅव टू करेक्ट. इफ यू गो टू सी BJP was a 2-member, means only 2 members in parliament. Today they are ruling the country. Why? Because they corrected themselves somewhere. तर आमी तर शिकनात वर रांदूंतल्यान जाल्यार आमी. So do you accept that even Aam Aadmi party had not learned with their mistakes? आमी कोणी केले असो मिस्टेक, but we will correct ourselves. We will go back to the people. Other day we had a con call just yesterday with the top party leadership. आमचो plan said we will go back to the people. And तोच पर्याय. And where we have done the mistakes, we will correct them. जर्सन कितें जालें जाणा तुमचे हे जातकीर अण्णा हजारेनी कॉमेंट केला की हे जावपाचेंच आशिल्लें म्हणून. जेन्ना आम आदमी पार्टी जेन्ना सत्तेचेर आयिल्ली तेन्ना एक एश्युरन्स दिल्लें, क्लीन गव्हर्मेंट, करप्शन फ्री गव्हर्मेंट हे दिल्लें. आनी तुमचेच लिडर्स करप्शनाच्या चार्जीसाचेर जेलीक गेले. सो दॅट हॅज नॉट हे ताका लागून लोकांचो जो विश्वास आशिल्लो तो उणो जालो आसतलो तुका. पळय सद्या अण्णा हजारे न्हिदलोलो आतां इलेक्शन अरविंद केजरीवाल पोट्टरी उठलो. तेजे पयलीं तो न्हिदोन आसलोलो. ओके. न्हिदून आसलो की जागो आसलो ताणें कितें म्हणलां तें ना सांगता तो म्हणला तें चुकलां काय म्हणटा तुका. तें चुकलां कितें आतां तेमी करप्शन चार्जीस घातल्यो भितर घातले. बिकॉज टुडे if you go to see the right from the judiciary to all agencies are bought by BJP. तुका धमकी दिता ते तूं तर आमच्या वतांनी ना. You see classic example in Goa, why this Congress MLAs are jumping into BJP? No, why they are jumping? Why they are jumping there? Because they are taken at a gunpoint. No, म्हणटा न्हू तूं तर येना जाल्यार तुगे केस वयर काडा, ही वयर काडा, त्या वयर काड म्हणून. म्हणजे केसी आशिल्ल्यो जाले ना त्यो ते केल्या न्हू तेमी फॅब्रिकेटेड केसीस न्हू त्यो. सो now they send a jail. Let them prove it. No, prove. Now they have the government, they have everything. Now let them prove them. अरविंद केजरीवाल 3दा बेल एप्लिकेशन केला, 3दा बेल रिजेक्ट झालं. So some substance is there, that's why the bail has been rejected. But आता them सांगला nothing has been found. No, nothing. Where the trail of money? इतलो तेमी सांगला 1000 crore इतले सांगले. मग where is the trail? Trail दाखोवपाक जाय न्हू हुंय आहा ती. So let them show it. Now they have everything. They have access to all the files, everything they will have now. Let them show, let BJP show. आता दिल्लीचे बरें आहा. म्हाका मेन जाय आतां सद्याक दिल्ली जेन्ना आम आदमी पार्टी हे जाली कॉलेप्स जाली तेन्ना म्हाका दिसता दिल्लीचे BJPक बसून जितलो सामकें आनंद जालो ना तितले आमच्या गोंयांतले हांगा थोडे जाणांक जालो. हातूंत भितर तुगेले एक बाणावलेचे आमचे काँग्रेस ब्लॉक कमिटी आसा तांचो हे आसा की हरियाणा, आमचे गुजरात, देन दिल्ली हांगा काँग्रेसीन आनी आमचे आम आदमी पार्टीन अलायन्स केलें ना. सो गोंयाकच कित्याक जाय तें अलायन्स. एक हो जालो. दुसरो आनीक आतां हें जाला की हे सगळें दिल्लीच्या हाजे फाटल्यान जातकीर गोंयांतले आम आदमी पार्टी आसा तांचो रिलेवन्स सोंपलो काय कितें असो एक लोकां मदीं एक प्रश्न आसा. सो हे दोनूय हाजेर तुका कितें सांगपाचें? पयलीं सांगता एक म्हणणी आहा गोंय कोंकणी भाशेन बिकऱ्या नोसाय म्हणून सारकें बिकऱ्या नोसाय म्हणून 2017 बाणावलीम कॉन्स्टिट्युन्सींत वेन्झी घराघरांनी भोंवतालो आम आदमीचो प्रचार करपाक. आनी ताचे बराबर आनिकूय लोक भोंवतालो
ते 12 वांगडार भोंवताले ते आयज काँग्रेसीच्या ब्लॉकांत आहा कित्याक ते एल्विसा बारार ते पार्टी सोडून गेल्ले तांकां आयज रूच ना वेन्सी तांचे बारा भोंवतालो MLA जालो म्हण काम करता म्हूण तांकां दिसता वेन्सी जालें तसो आपुणूय जाता म्हूण सगळ्या इच्छा आसताच इट्स गूड एवरीबडी हॅज टू हॅव इट पूण वेन्सी काम करता ते भाशेन तेंको काम करूंक जाता वेन्सी बेश्तो MLA जालो ना आनी इज प्रुवींग हिमसेल्फ वेन्सी बिस्तो जावं नये बोल्या पूण तेजे वोट स्प्लिटूय जाल्ले न्ही वोट स्प्लिट जाल्ले तेन्ना काँग्रेस आशिल्लो आम आदमी आशिल्लो मागीर ते आमचे तृणमूल काँग्रेस आशिल्ले बाकी जो जिता वही सिकंदर न्हू ना जो जिता वही सिकंदर पूण जिखलो कसो जितले ते कितें विनर इफ इट इज अ स्ट्रेट फायट ही वूड हॅव नॉट बीन बरें काँग्रेसीन लास्ट मिनट हेका कित्याक टिकेट दिली टोनींग कित्याक दिली तेंचे तर ब्लॉकांत आसलेले तेंचे लिडर आसलेले मरे लास्ट मिनट जस्ट 1 वीक बिफोर तेमी कित्याक इम्पोर्ट केलो टोनींग तेन्ना हे ब्लॉक कित्याक वगरावले तेच वय पळय आतां पळय ब्लॉकां आहाय ते सगळे आम आदमीकू आसलेले पयले आनी ते आयज ते वदान गेले तांचे प्रॉब्लम वेन्सीक डिफीट करपाची ते काँग्रेसी मोग आहा म्हूण न्हू तेच हेच मनीस एक तेंपार चर्चिला ओपोज करताले चर्चिल हाल्यान तांकां जॉयन जावचे शकता कोणाक काँग्रेसीक जॉयन जाता ऑन विनिबिलिटी क्रायटेरिया बिकॉज काँग्रेस इज नॉट लर्न द लेसन्स काँग्रेस विल इम्पोर्ट हिम नो डावट अबाउट इट ते केन्नाच करपाक शकता फुडें वेन्सी हाल तिने हांव वयतलो जर तूं गेलो सपोज तूं अकस्मात जाल्यार तेच वेन्सी रावतले ते काडले येतले ओके सो दे विल ऑलवेज इन ऑपोजिशन आयज बाणाल्यांत काँग्रेस म्हणटा ते काँग्रेस म्हणटा लास्ट वॉज वेन चर्चिल वॉन इन 1999 मिकी नोडेल तेन्ना 1999 आसून खूंय आसलेले रे 99 सो देर वॉज नो मागीर झिलाचे जाले आनी कितें जालें ना एकूयदा काँग्रेस जिखून येवना ना येल ना मरे इवन झिला जिखून येवना हाव दे कॅन से इट इज अ काँग्रेस बेस्ट दे जस्ट क्रिएटेड अ हायप आतां दॅट इज इट्स अ स्मॉल सेक्शन ऑफ अ पीपल हू इज ओपोजींग इट बट इफ यू गो ओवरऑल इन द मार्केट जायतो लोक म्हणटा बाजरान अरविंद केजरीवाल जिखोंक जाय आसलोलो डेल्ली जिखपाक दॅट वॉज द ओनली होप इफ यू गो इन द मार्केट पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट सो वॉट दे टॉक बेनावली इट डजंट मॅटर अलायन्स नाक मरे नो प्रॉब्लम अलायन्स नाका वी आर रेडी टू गो ऑन आवन दुसरें म्हणल्यार आतां तूं सांगता ते भाशेन गोंयांत जस्ट वेट एंड ऑफ दीस मंथ कितें जावपा कितें ना कितें जातलें रे कितें कितें जावपा कितें जातलें तो हांव पयलें सांगूंक जाय यू गो आउट ऑफ द बे ना सी द आप विल वी आर फर्म ऑफ स्टेईंग हियर आमचे दोगूय आमदार खंय वचना वचोन कोणा वयतले ना तशें म्हणटा तुका हांव काँग्रेसी कडल्यान कुशीन वता काय म्हणटा तुमी ना कितें करपाक वी आर गोइंग टू स्ट्रेंथन आवर बेज इन ऑल द कॉन्स्टिट्युएन्सीज ओके तुका बाणावलें जालें आतां तुका वेळ्ळी या हय वेळ्ळी तूं म्हणटा तो वेळ्ळी तुगेलो जो कोण आम आदमी पार्टी आतां ऑन द एक्स्ट्रीमली फ्लूक तुका एखादी वायटी दिसता हे उतराक लागून कित्याक लागून आशिल्लें की पयलीं काँग्रेसीन आपले ते बेंजामिनाक टिकेट तो फुलयलो तो मागीर ताणें बेंजामिनाक सावयोग दिली ते बेंजामिनाक तयार जाल्लो बेंजामीन हे तो कॉन्टेस्ट जालो प्लस बाकी TMC उरले बाकी हे सगळें जातकीर वोट अशी स्प्लीट जाली की तुगेलो आम आदमी पार्टीचो जो असो कॅन्डिडेट आसा तो वयलो एक कितें की ताणें पयलीं कामूय केलें तेंय आमच्यान कुशीन उडोवपाक जायना पूण जाला तो वोट स्प्लिटाचेर जाला कारण बाणावली आनी वेळ्ळी हे दोनूय कॉन्स्टिट्युएन्सीज आर सामके प्रिडॉमिनंटली म्हणटा तशें काँग्रेस कॉन्स्टिट्युएन्सीज ना आय डोंट एग्री विथ इफ यू से काँग्रेस कॉन्स्टिट्युएन्सी वॉट अबाउट वेळ्ळी चल वेळ्ळी कितें वेळ्ळी यू सी इतिहास काड्यान चोय इलेक्शनाचो फर्स्ट वॉज मानू इंडिपेंडंट जिखलोलो तेज्या फाटल्यान फिलीप नेरी इंडिपेंडंट जिखला तेज्या फाटल्यान बेंजामीन इंडिपेंडंट जिखला मागीर फेरल मोदें हाका जॉयन जालें नॉन काँग्रेस गव्हर्मेंटाक गेलें PDP तितून फिलीप नेरी मोदें BJPन घेतलो आनी आतां होय जिखलो आमचो क्रुजूय जिखलो ऑन अ नॉन काँग्रेस सो तूं कशें म्हणून जाता काँग्रेस बेस्ट न्हू इन दीस ऑल दीस इयर्स इफ यू सी ओन्ली फिलीप नेरी वन ऑन काँग्रेस मोदें
इन ऑल दीस इयर्स यू चेक द रेकॉर्ड 2 पाट फिलीप नेरी काँग्रेसीचेर जिखला आफ्टर फेरल ओनली फिलीप हॅज बीन 2 पाट जिखलो मरे तो ते काँग्रेसीचेर अदरवायज वन्स ही वन इंडिपेंडंट आनी कोण जिखला तेजेर कोण जिखलो ना तूं म्हणटा स्प्लीट वोट थिंगाच जालो मानूय जिखला सेकंड टाइम मानू इंडिपेंडंट जिखलो मानू इंडिपेंडंट आफ्टर मानू आय एम टॉकिंग अबाउट आफ्टर मानू फर्स्ट वन ऑन काँग्रेस मागीर तो कोंकणी बसलो मागीर पोत्तुनी गेला थिंगा इंडिपेंडंट बसलो तूं म्हणटा वेली स्प्लीट जालो वोट बेनावलीन स्प्लीट जालो हांगा स्प्लीट जावना सगळे कडेन स्प्लीट जालो सीएमाचे कॉन्स्टिट्युएन्सी सीएम कितली वोटांनी जिखला 600 वोटांनी जिखला बाबूश मोन्सरात कितली वोटांनी जिखला वोट स्प्लीट जावन 600 वोटां सगळ्याकूच तो स्प्लीट जालो लास्ट टायम थिंगा आनी वेळ्ळी चोवच्या गेले ते पाटी फिलीप नेरी आहलोलो वॉज अ सिटींग मिनिस्टर बेंजामीन वॉज एक्स MLA काँग्रेसीचो चलो आहलोलो वेन आय वेंट टू मीट क्लेफाद आल्मेडा म्हाका म्हणटालो फिलीप नेरी वील स्टार्ट वीथ 4000 वोट्स शेअर आय सेड नो आय डोंट एग्री वीथ यू म्हणलो तेका ऑन वॉट बेज यू आर सेईंग काय ना इज अ सिटींग मिनिस्टर म्हणटालो आय हॅड अ डिस्कशन विथ क्लेफाद आल्मेडा एट हिज हाऊस थिंगा आमचो क्रूज वेल्लींचो MLA ही नॉट केम म्हणजे लास्ट मिनट येवन तो इलेक्शन लढना he was in grassroots politics he was there in the panchayat he was there he was a sarpanch even before that in that ZP he has worked a lot yeah ZPन काम केलें ताणें मागीर तो इलेक्शन पडलो म्हूण तो दुसरे पार्टी गेलो ना देर वॉज ऑफर फॉर हिम फ्रॉम TMC काँग्रेसूय ताका आपयताली तेन्ना ही डिड नॉट गो बट ही स्टेड विथ तो माल आपणाचे आय विल स्टीक विथ ओनली वन पार्टी आय विल नॉट मूव हियर फ्रॉम देर आनी लोकांक गेले ते पाट टॅक वोट कित्याक गेला बिकॉज ऑफ सिन्सियरिटी and his humbleness most is he gained his vote from there थिंगा तुमचो हे काँग्रेसीचे कॅन्डिडेट आहलो तेची स्टिंग ऑपरेशन जालें तो प्रूफ जालें थिंगा आमचो खंय प्रूफ जालें आं प्रूफ कितें जालें पूण दाखयलो न्हू व्हिडिओ क्लियर आहा न्हू तो बेंजामीन तो इन्या टिकेट पेणामूच तेश बसलो तेश पेणामूच तेश गेलो So that sincerity was not among all of the other candidates. Just early RG was there. So people voted Cruz because of that. And today is आमी समजा वेळ्ळी because of RG I think जर कोणें जर तुका आमचे क्रुजान उपकार कोणा मारपाक RG मानपाचें RGन इतली वोट्स काडली RGन वोट आमगलो हायलो if you go to see नाल्यार म्हणटा तूं बेंजामीन आसा तुज्या क्रुजाक आनीक वाटा आशिल्लें वाटा आहलो हय half the vote share is belonging RG vote कोणी मारलो there is one section of the crowd means of the voters in Goa who are frustrated Goans always looking for a hope 2017 ना तो लोक आमचे बारा आहलोलो ओके आमी त्या वर्सा सगळीं सीट पडला सो that people just ह्या वर्सा आतां न्यू पार्टी येयली जाल्यार people will support that party also okay but those that frustrated Goan voters always looking for a hope ते कितकोण टॅप करपाक चोवपाचें पूण ह्या सद्याक तूं म्हणटा अशें सिच्युएशन आसतना गोवा फॉरवर्ड पार्टीन आनीक काल एक डिसिजन घेतला दॅट दे वील मूव अक्रॉस द 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीज दे वील स्ट्रेंथन देयर बेज मेन थिंग इज दॅट जो वॅक्यूम आसा दॅट दे वील कवर अप सो हाव यू सी वीथ दीस टायप ऑफ मूव्स एवरी पार्टी हॅज टू डू इट पॉलिटिकल पार्टी तो ग्रोथ जाता जाल्यार दे हॅव टू लूक ultimately remember 2027 we'll be coming at a negotiating table for alliance ultimately जातलें ते it is not आमचे पार्टीचे या नो काँग्रेसीचे नो कोणाचे it will be people wish you remember that ultimately it will happen so when you go to the negotiating table you need to have numbers तुझे कॅन्डिडेट आसपाक जाय तुझे मनीस आसपाक जाय काम आसा तूं कितें करून निगोशिएट करता ना म्हाका ही तिनी सीट दी म्हणपा जायना काँग्रेस म्हणल्यार ना तूं 3 घे आनी विजया म्हणटा तुगे 1 घे आनी तूं मोग रावाय सो ही हॅज टू विजय ऑल्सो हॅज टू मिन्स स्ट्रेंथन हीज पार्टी फ्रॉम 1 ही हॅज टू ग्रो न्हू तेन्ना 3 हाडले पयले सो ही हॅज टू ग्रो सो डेफिनेटली ही विल बी वर्किंग फॉर हीज पार्टी सो एट द सेम टायम वी आर ऑल्सो डुईंग इट्स ऑल अबाउट कितें म्हणटा तें गेलो पावर कोणा आहा तेका मेळटली न्हू सिटां पूण ह्या सद्याचे हातूंत भितर तुमी म्हणटात आमी जर काँग्रेस येना जाल्यार आमी आमच्या ऑन अवर ओन वी आर रेडी टू गो काँग्रेस म्हणटा तुमचे दिल्लीच्यान कांय जावंक ना
तुमी आनी कित्याक जाय तुमी आसले नासले कांय फरक पडना असले काँग्रेसीचे आसा सो ह्या सिच्युएशनाक तुका कितें दिसता कितें डिसिजन घेवपाक काल जेन्ना हांव आनी क्लियोफात उलयतालो तेन्ना ताणें हें केलें की डिसिजन जर घेवपाक जाय आयदर काँग्रेस वॉन्ट टू गो विथ मिन्स अदर अलाय दीस वन पार्टीज ऑर इफ दे वॉन्ट टू गो ऑन देर ओन दे हॅव टू डिसायड नाव म्हणटा तो आतां स्ट्रेटजी करपाक जाय रे सो तुजें मत कितें Why Congress Shivsena lost in Maharashtra? Why? Last minute देखून रावले negotiate करपा seats and then my rebels उब जाताय they did not have time to discuss that म्हणजे settle करपाक ताका लागून my rebels जाले आनी तेंची सीट पिड्यार जाली and Congress has that habit of going wait till the last minute last 2 week आहा म्हळ्यार देखून त्या टिकेट डिक्लेअर करना एक पाट एक कॉन्स्टिट्युएन्सी सो तें जावचें न्हू एवरीबडी शूड बी प्रिपेर्ड लास्ट मिनट ते सांगलें ना आमी तुजे बरें कोण नाय जाल्यार देन वे वी हॅव टू गो वी हॅव टू स्ट्रेंथन आ पार्टी वी हॅव टू सी आमची पार्टी कॅन्डिडेट तयार करपाकूच जाय आमी खूंय जाल्यार खूंय सगल्या सो लास्ट मिनट आमच्यान रावंक जायना दॅट्स वाय वी आर सेयींग लेट स्टार्ट नाव वी हॅव द टायम द वोटर हॅज टू हॅव फेथ वाय दे हॅव टू वोट फॉर दीस अलायन्स बिकॉज दे टुडे आयज सारें सांगिल्लें जाल्यार आमी आम आदमी तर इंडिविज्युअल गेलेले रे आमच्या लायन एक बारा 22 जिखोन जायना आय से वी कांट विन 22 नाय तर काँग्रेस कॅन विन 22 नाजाल्यार गेले ते पार्टी कोता आसलेले ते इतलो फोर्स आसतना लास्ट इयर ते सिंगल डिजिटांनी चलावले आनी काँग्रेस विल नेवर लर्न दे डू द सेम मिस्टेक्स दे अलाव देयर MLAs टू जंप देवा बरें वोट घे हें घे सोपूत घे ना कोणाचे बरें घे ना पेपर सायन मार एफिडेविट कर दे डू द सेम थिंग So we can't wait for the last minute to happen this. So we need to start now. If he is the alliance, we have to start now. Start building. Right. So that whoever is the probable candidate in that constituency, he will also have a faith into work. ना पण असो प्रोसेस जाला काय म्हणून सुरू जाता ते जावपाचे वाटेर आसा कितें आहा ना बॉल इज इन देयर कोर्ट नाव बॉल इज देयर इन देयर कोर्ट सो दे विल नॉट मूव सो तुमी कितें करतले आमी ऑफर दिली न्हू ताका वी सेड न्हू कितें अलायन्स म्हणटा पर्याय म्हण आतां बीजेपी हारयता जाल्यार अलायन्स पर्याय ते म्हणटात तुमी आज सध्या तुमी हरल्यात तुमकां आनी हें ना तो तुमकां कितें मेळटा खरें म्हणून तुमी सगळे हारता मरे विनींग एंड लुजींग इज पार्ट ऑफ द गेम इन पॉलिटिक्स आनी आयज तर ते तर ना जाल्यार वी कॅन गो विथ समबडी एल्स मीन्स कोण जायते जाण आहा कोण रे गोवा फॉरवर्ड आहा कोण शिवसेना आहा सगळे शिवसेना तुमी म्हणटा चलतले सांगूंक जायना न्हू NCP आहा कोण येतले तशें म्हणटा BSP आसा म्हणटालो ते गोंयांत चलना न्ही चलता गोवा इज अ फर्टायल ग्राउंड फॉर ऑल पॉलिटिकल पार्टीज सो वी नेवर नो देयर सो इतलो जर फर्टायल जाल्यार फाटले आमगे तृणमूल काँग्रेस कितले ताका लागून वाय सेज फर्टायल ग्राउंड फॉर पॉलिटिक्स बिकॉज ऑल पार्टीज आर कमिंग टू गोवा नो so you never know there one new party might be born in this 2 years time is it a fertile ground or it's a ground for experiments can now people think it's a small it ha party yeah political space पडे ha ती open आहा हिंगा there is the voters maximum is 25,000 so thank this कितें थोड्यांक दिसता कितें इट इज इजी टू मॅनिपुलेट 25,000 म्हळ्यार कांय न्हू दुसरें आतां गेले जाल्यार आतां से फॉर दिल्ली इज अ स्मॉल स्टेट बट तेंगे MCD इलेक्शन्साक कावन्सिलाक 2 लाख तेश कोन्न वोटर्स आसताय तेंगेले थिंगा सो ते थिंग 25,000 इजी आसतलें हें कांय न्हू मरे आमगे तें कळटा बट हियर गोवन पॉलिटिक्स इज टोटली डिफरंट कंपेर्ड टू द अदर स्टेट्स हिंगा वाऱ्यार वोट कोण माना तुका ते स्टेटीन गेल्यार तुका वाऱ्याचे वोट जाता म्हणजे हवा क्रिएट कोता आनी तेजे मागीर तें वोटींग जाता तूं कोणाकूय बसोय थिंगा I was working for MCD election 25-year-old teacher first time in politics didn't know anything थिंगा पण आपाचो वेवाचेर ती जिखली थिंगा सो ती हिंग जायना गोंय जायना गोंया there should be your work has to be there personality based आसूं जाय तुगेलो थिंगा you need to have a personal vote of at least 2,000 votes तुका आसोंकूच जायो ओके सो आतां आमची भासाभास सोंपयता आसतना म्हाका एक सांग की 2027 तुका कितें दिसता आनीक हे अलायन्स जातलें काय ना हे जातलें आनी जालें ना जाल्यार
आम आदमी पार्टीचो स्टँड कितें आसतलो आनी तुमी कितली बसून ग्रो जावपाक शकतात? See, 2027 my gut feeling is alliance जातले. Not because my party wants or Congress wants. It is because the people, the voter. Ultimately they decide. And that we have seen in the Lok Sabha elections, the results. Because we all came together, Congress is a candidate जिकला. And तेका मुज्यान म्हणपाक ती लॉटरी अशी तेका. Otherwise no तो जिकना आसलो if we had not come together. So people got that hope. And alliance तर जायना, then there are other options for us. We might go with somebody else. There's always other parties are there. And we might go alone also. आमचे काम चालू आहा भितरल्यान आनी तुका सांगिलां you will see some things happening by end of this month also. कितें न्यू कितें हें आतां कितें जाल्यार जाता न्यू विंग्स आतां कितें जाता कितें जाता सो ह्या ताजेर आमी ही भासाभास थांबयतात. जर्सनान एक आमची भासाभास थांबयता आसतना एक सस्पेन्स हें स्टार्ट केल्लो आहा म्हणल्यार ते पिक्चर अभी बाकी है म्हणटा तसलें जाल्यार ट्रेलर दाखयलें ताणें पिक्चर अभी बाकी है. सो ह्या हाजेर लोकांक एक हें जाता की खरेंच एक सगळ्याक जर्सन म्हणटा तसो किंवा बाकीचे लोक म्हणटा तशे लोकांक एक कळ्ळां लोकांची एक समज आहा की सगळे ओपोजिशन एकठांय आयल्या शिवाय BJP सारक्या पक्षाक हरोवपाक शकनात. हे सगळे मान्य करतात. इवन काँग्रेसूय हे मान्य करतले हे. पूण काल हाणें म्हणलें तशें इगोज इतले आसात आनी डिफरन्सीस इतले आसात की ताका लागून पक्ष लोकांक जाय एकठांय येवपाक आनी पूण पक्ष एकठांय येवपाक तयार नात अशे तरेची स्थिती आहा. सो असले हातूंत भितर जर्सन म्हणटा आसतना लोकांनी जर प्रेशर घालून सगळ्यांक एकठांय हाडपाक भाग पडले जाल्यार गोंयचे राजकारणा खातीर तो एक बऱ्याचो दीस आसतलो अशें दिसपाक शकता. सो मेन म्हणटा लोक तशें करतले काय कितें कांय लोक म्हणटाले हे ओपोजिशन म्हणटा कांय अर्थ ना निमाणपणी आमी BJPकूच वोट मारया अशें म्हणटाले काय कितें हे आतां कळपाक आनीक 2 वर्सां टायम आसा. पूण ह्या 2 वर्सां भितर जर आतांच 2 वर्सांचें कितें जावपा तें आतां ठरयलें ना जाल्यार तूं म्हणटा तशें लास्ट मुमेंटाक केल्यार कांय जावपाचें ना. हे आम आदमी पार्टीन लक्षाक दवरपाक जाय आनी काँग्रेसीनय लक्षाक दवरपाक इतलेंच म्हणटात आनी आमी ही भासाभास थांबयतात. देव बरें करूं आयलो म्हणून आनीक आमचे सगळे पळोवपी आतां देव बरें करूं पळयत रावात गोमंतक TV.